मोगाच्या भावा भयणींनो, आज पयल्या वाचपांत आझाराया आपली खालसांतली भावना उच्चारता. तो मागणी करून सोरेस्परा अशें म्हणटा, सोरेस्परा आमचेर दया कर. सोरेस्पर ताका सांडिना आनी ताची दया करता, ताचीच न्हय तांच्या सांगात्यांची. हे वेळार कितें घडलें तर नेबुकदनेझार पातशान हे जुदेवांक कायदी केल्ले आनी सांगलें तुमचो धूम सोडात आनी जे तर हांव पाळटां तें मांडात. प्रत्येक मनीस आपलें धूम सोडूंक तयार नासलेत, देखून राजान ताका उलून कायलीन घातलेले मरोंक. हे वेळार तो मागणी करता, म्हणटा आमी अनाथ, आमकां कोण ना, आमचें देवूळ ना, आमचो फुडारी ना, पातशाय ना, तूंच आमकां आसा आनी तूंच आमकां पाव. आनी सोरेस्पर तांकां पावता, तांची काकलूत करता, तांकां पावता. शुभ वर्तमानान आमी एक जेजून पेद्रूक जबाब दिल्लो ताचो आमी आयकलां. पेद्रू म्हणटा आमी कितले पावटी आमच्या भावाक भोगसूंक जाय. जेजू म्हणटा सदांकाळ तुमी भावाक भोगसूंक जाय. आनी तेजें सस्पीकरण करून ताका एक वपार सांगता. एक राजा आपल्या चाकराची रीण मोक्षिता, कित्याक तो चाकर एके भशेन गरीब आसलो आनी पांय पडून ते मागतालो, सायबा बोगोस तेडो वेल दी. पूण हो चाकर दुसऱ्या चाकराक भोगूंक तयार ना. भाव भयणींनो, हेंच असं जावन आसा. एके भाशेन आजचो विशयाचो निर्णय अपोस्तलांचें मिसांव आमी आमचेंच करूंक जाय. कशान जाय तें मिसांव? जेजून आपल्या शिश्यांक संवसारांत धाडच्या आदीं तांकां मिसांव दिलें, वचात सगळ्या संवसारांत आनी म्हजें उतर परगोवतात, बरी खबर परगोवतात. आनी कशी जाय तें बरी खबर? देव मोग, देव भोगसणें, देव काकलूत. आनी आमी जाणा की सगळे अपोस्तल गांवांनी गेले, दिसांनी गेले आनी ही बरी खबर परगोडली. शेवेराक होच वावर देवान दिलो. इनासान ताका म्हणलें, दोग जेजूता विचून काडलेले इंडियाक येवंक. एकलो दुयेंत जालो आनी दुसरो ताका दुसरें काम ताका दिलें. शेवर सांगलें तूं तयार आसा वचोंक? शेवरान म्हणलें हांव तयार आसा. कित्याक तो एके भाशेन आपल्या काळजांत तो मोग आसलो देवाक, तो मोग दाखोवंक सोदतालो. ताचें काळीज देवाच्या मोगान लासतालें. आनी ताका तो इंडियेक आयलो, पयलो गोंया आयलो आनी जाग्यार वचोन जो मोग आसलो तेके भाशेन सगळ्यांक एके भाशेन तो मोग दाखयलो. ताका इनासान म्हणलेलें गो अँड सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. वचात आनी संवसाराचो उजो करात. तेन्ना ताका आपोवणें आयलें दक्षिण भारतांत वचोंक, दुसऱ्या गांवांनी वचोंक. तो खुशाल बरें जावन सगळे थोकोस घेवन तो गेलो आनी संवसाराक उजो घातलो. तो जायते पावटी मागणी कोता म्हणटालो, गिव मी मोर लॉर्ड. म्हाका आनीक दी. आनी कितें दी जायत? आनीक ओथमेन दी. कित्याक म्हाका खुशी येता सगल्यांक खबर सांगूंक आनी तांची चित्रां बदललीं दिवंक म्हाका खुशी आसा. बाबडीनो, जें अपोस्तलांचें मिशन शिश्यांक दिल्लें, शेवराक दिलें, तें आमकांय दिल्लें आसा. ताचो मोग करूंक, भोगसूंक, काकलूत दाखोवंक. पूण भोगसोनय दिवंक हे खास कठीण. कित्याक जेन्ना आमकां दुसरे कोण आमचे अपमान करतात, दुखयतात, आमकां दूख भोगता. आमच्या काळजांत एके भाशेन राग आसता आनी ताका आमी भोगसूंक तयार ना. आनी जे वेळार आमच्या मना काळजांत राग आसता तेन्ना आमच्या काळजांत शांती आसना. आमचे घुसळ्ळे आसतात, मन चिंतूंक लागता. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक भोगशिता तेन्ना आमच्या काळजांत शांती येता. तो आयज खास ह्या दिसा, ह्या दुसऱ्या नोवेनाच्या दिसा आमी
आपोस्टलांचो मिसां आमी आमचेच करुया जे भाशेन आपोस्टल गेले फ्रांसीस गेलो आनी देवाचें भोगसोनें परगडलें तेच भाशेन आमी आमचे जिणे वरवीं हे मिसां करुया सगल्यांक आपुरबायेन मोग दाखोवया सगल्यांक भोगसोणी दिवया